कथा चंद्रकोर, कथाकार प्रकाश पर्येकर, सादर करपी अतिशा सुर्लेकर. झरमे गांव दोंगराच्या मुळसान वसला. हो दोंगर सुळको कसो उबो आशिल्ल्यान ताका उबो तेम ह्या नांवान वळखतात. उब्या तेमाक लागून हेर दोंगराच्यो रांगो पयस मेरेन गेल्यात. दनपारचो सूर्य अस्तमेक अर्दान लगतकच ह्या उब्या तेमाची सावळी गांवांक पयलीं आफुट्टा. पावसान उब्या तेंगार साकून घालून घेवपी व्हाळ गांवची 2 अर्दां करता. व्हाळाची पलतडी आनी आलतडी मेळून 40-50 घरां भरतात. माय म्हयन्यांत लोक ह्याच व्हाळाक दोबरे मारून उदक खातात. व्हाळाची पलतडी एका उपऱ्यार सातेरीचें देवूळ आसा. ह्या देवळा मुखार सर्दें शेत पयस मेरेन पातळ्ळा. उब्या तेमाचे माथ्यार उंच सूर्य पावलो तो पळोवन यमुन्यान ताकतीक केली. दीस खंय पावलो बूग, म्हाजी आजून कामांच सोंपूनात. अशें म्हणत ताणें कडाशेचो कोयतो काडलो. दाणये वयलो तुवालो खांदार उडयत ते चंद्राच्या घरा मुखार वचून उबे रावले. सुपारेची खीर दाडमणार दवरीत ताणें चंद्राक उलो मारलो. चंद्रच्या येयना गो, दीस खंय पावलो बूग. चलात राव, बायूक पायण्यान न्हीद वयता आनी येता. बारकेल्या चेडवाक मांडयेर घालून चंद्रे यमुनाचीच वाट पळयताले. चेडूं न्हिदला तें पळोवन ताणें ताका ल्हवूच उखल्लें आनी पायण्यांत व्हरून दवरलें. तें तशें भायर आयलें. पोरसांत हेर भुरग्यां वांगडा खेळपी रागूक ताणें उलो मारलो. रागू, बारकेले बाय पायण्यान न्हिदला, ती उठूत जाल्यार धर तिका, मी लाकडांक वचून रोखडीच येता. चुमळ आनी कोयतो घेवन चंद्रे भायर सरलें. 7-8 दीस जाले. यमुने आनी चंद्रे सांजेच्या मायत्याक लाकडांक वचपाक भायर सरतात. तशें पळोवंक गेल्यार ह्या दिसांनी गांवांतलीं सगळींच बायलां लाकडांक वतात. काजीक आतांच फोकां पडटालीं. कांय जाणांच्या काजीक खंय खंय लागपाक सुरवात जाल्ली. एकदां काजींचो भार जातकच कामा फुडें लाकडां पुंजावपाक फुरसत मेळना. काजी हुलगता म्हणसर पावस कोसळपाक लागता. ह्या दोगांयनी मेळून अर्दी अर्दी लाकडां जमयल्लीं. अंदू तांकां लाकडांय बरीं मेळिल्लीं. वाड्या वयलीं बायलां त्यांच्या ह्या लाकडांक पळोवन आंवंडो घोट्टालीं. हिंकां इतलीं निवळ लाकडां मेळ्ळीं तरी खंय असो तांकां प्रस्न पडटालो. एक दीस आबुल्यान चंद्राक विचारलें, अगो चंद्र्या, तुका ही लाकडां हाडटा ती खंयसून? खंयसून म्हणजे रानांत घे म्हणून लाकडां आसात, तूं येता जाल्यार यो. गांवांतलीं हेर बायलां उब्या तेमार लाकडांक वचनासलीं. भोरो माथ्यार घेवन उब्या तेमाचें पालसण देंवता म्हटल्यार पांयांक कापरी भरताली. पांय घसरलो जाल्यार बरो आनी तूं खळणाक वचपाचें. चंद्रे आनी यमुने मात एखाद्या मानायावरी माथ्याक भरे घेवन सरसरून सकयल देंवतालीं. उब्या तेंगार वयर वचपाक काजींतल्यान वाट गेल्या. यमुनेन चंद्राची वाट पळयत देवळा मुखावयलीं आमुल्ले तळां पान सुपारी चाबडायत बसलेलें. चंद्रे लागीं पावलें तशें यमुनेन पिच्च करून थुकी भायर मारीत म्हणपाक लागलें, इतला वगत काय करी गो, बावडीक बी पावण्यान न्हिदय नासलें मुगो. तुका आनी म्हणटा तेन्ना फकाणां येवं जाता हां. दुसऱ्याचे केमण्यो काडपाची खोड केन्ना वयतली देव जाणा. सुपारी वायच दी तूं आतां. उब्या तेमाची वाट चलता चलता यमुन्यान चंद्र्याक सुपारी दिली. यमुन्यान तोंडांतलें चामाळ भायर उडोवन आपणेनूय सुपारेची खीर तोंडांत उडयली. गांवच्या लोकांच्यो काजी फाटीं पडटकच दाट रान लागता.
ती दोगांय सच्चेवरी रानांत रिंगली. ह्या दोंगरार मोठी मोठी सागवानी झाडां आसात. गांवचे लोक ही झाडां मारून चिरपाचे निगोस करतात. चिरपा खातीर मारिल्ल्या झाडाची लांकडां घे म्हण ह्या दोंगरार मेळटात. यमुन्याचो घोव चिरपाचेंच काम करता. अमके कडेन लांकडां आसात म्हण ताणेंच यमुन्याक सांगिल्लें. आयजूय ती दोगांय होणून घातलेल्या झाडांक सोदपाक लागलीं. फाटले 7-8 दीस लागीं आसलेलीं लांकडां तेंच्यांनी घरा पावयलीं. लांकडां सोदीत सोदीत ती दोगांय रानांत बरींच भितर पावलीं. रान दाट आशिल्ल्यान सुर्याची किरणांय जननी मेरेन पावनासलीं. सगळे कडेन कशें शीतळ थंड. कांय वेळान ती दोगांय 2 वटांनी गेलीं. यमुने लांकडां हाडटा तो आवाज चंद्राच्या कानार स्पश्ट सादतालो. आजून चंद्र्याक मना सारकीं लांकडां मेळूंक नासलीं. चंद्रे आतां बरेंच वयर पाविल्लें. थंय ताका सुकलेले खांदे दिश्टी पडले. तशें तें खोशी जालें. तें सपासप खांदे तोडपाक लागलें. पळयता पळयता वेंगभर लांकडां ताणें तयार केलीं. तिच्या म्हळ्यार वानर मारे येवन रावल्यात. तीच उचलूच वो आसतलो. वानर माऱ्याक बारीक नियाळीत विठ्ठलान आपलें मत मांडलें. ए वानर माऱ्या, देव सकयल. पांडल्यान नेट्टान धेंकणो घातलो. पांडल्यान घातिल्ल्या धेंकण्यान सगळ्यांकूच नीट चडलो. आतां सगळेच ताका आपआपले परीन आवाज चडयत धेंकणे घालपाक लागले. जण एकलो उतरांचो मारो दिता तो पळोवन ताची भंयान गुळी जाली. ताणें आपल्या आंगाची आवळून बारीक पुटली केली. तो लेप कसो काजराच्या झाडाक दसलो. गिमाच्या दिसांनी वर्सान वर्स वानर माऱ्यांचो एक पंगड हेदीच्या मळार येता. थंय ते झाडांच्या ताळयांचोच ल्हान ल्हान खोपी बांदून 1.5-2 म्हयने राबितो करून रावतात. सकाळच्या मायत्याक हे वानर मारे रानांत वानरांच्या शिकारेक वतात. शिकारेक गेल्ले कडेन 1-2 वानर मेळ्ळे जाल्यार तांची पेंगटां निखळावन भाजून खातात. आयजूय तांचो हो पंगड वानर मारपाक भायर सरिल्लो. वानरांचो सोद घेता घेता ते उब्या तेंमार पाविल्ले. ह्या तेंमार तांकां वानरांचो कळप दिश्टी पडलो. तांचो तो वास येताच ते वानर हुप्प हुप्प करून ह्या झाडा वयल्यान त्या झाडार उडक्यो मारीत पळपाक लागले. ह्या कळपाक आडावन धरपाचे तांच्यांनी खूब प्रयत्न केले, पूण ते माराक कशेच रावनात जाले. झाडां दाट आशिल्ल्यान ते जळीमळी पळपाक लागले. ह्या वेळार दानमाऱ्याचो पंगड फुटलो. आतां एकटो एकटो बाण घेवन तांचे फाटल्यान धांवपाक लागलो. ते एकमेकांक पसून बरेच पयस पावले. तांची चुकामूक जाली. हो वानर मारू ह्या रानांत एकटो पडलो. हेरांक सोदूनय ताका परती जाप मेळ्ळी ना. त्या अटंग्या रानांत ह्या वानर माऱ्याक परतणेची वाट मेळ्ळी ना. वाट सोदता सोदता कोणी तरी त्या रानांत हणटा तो आवाज ताच्या कानार पडलो. तो आवाज आयकून ताका सू जाली. तो त्या आवाजाचे दिकेन सकयल देंवपाक लागलो. ह्या लांकडां हाडप्यांक विचारल्यार आपल्याक वाट मेळूं येता अशेंच येवजून तो चंद्राचे म्हऱ्यान वचून उबो राविल्लो. आरे सकयल देंवता काय ना काय घाल गुळी. तिडकल्ल्या पांडल्यान तुपकाची मुकटी मळबा वटेन केली आनी चाप ओडलो. तुपकांतलो फार सुटना बराबर सगळें रान कणकणलें. सगळ्यांच्यो कानठळ्यो बसल्यो. सुकणीं पाखाटे फडफडावन मळबांत हुडलीं. तो वानर मारो आतां लाय कसो कापूंक लागलो. एके हातीन धनुश्य बाण सांबाळीत थरथरून तो सकयल देंवपाक लागलो. कांय खिणां भितर तो सरसरून करून सकयल देंवलो आनी मान सकयल घालून तामच्या म्हऱ्यान उबो रावलो. सगळ्यांनी ताचे भोंवतणी एकूच बोवाळ घातलो.
सगळे मळोबूच आपले मुठीन आयले बरी तांकां खोस जाल्ली. कातीन काळो माथ्यार वजें वजें भर केस, आंगा पांगान भरलेलो भावळ्याक आनी गळ्याक तावीज, कमराक लुकचे कुडके वेणा वयल्यान त्या वानर मारेक पळोवन सगळे ताच्या देहाक अजापान पळोवंक लागले. कांय जण ताच्या धनुश्य बाणाक तोखेवपाक लागले. हात घुट बांदत रे तिची, बोबड्यान हे तिच्या म्हळ्यार वानर मारे येवन रावल्यात, ती तुचलूच वो आसतलो. वानर माऱ्याक बारीक नियाळीत विठ्ठलान आपलें मत मांडलें. ए वानर माऱ्या, देव सकयल. पांडल्यान नेट्टान धेकणो घातलो. पांडल्यान घातिल्ल्या धेकण्यान सगळ्यांकूच नीट चडलो. आतां सगळेच ताका आपआपले परीन आवाज चडयत धेकणे घालपाक लागले. जण एकलो उतरांचो मारो दिता तो पळोवन ताची भंयान गुळी जाली. ताणें आपल्या आंगाची आवळून बारीक पोटली केली. तो लेप कसो काजऱ्याच्या झाडाक दसलो. गिमाच्या दिसांनी वर्सान वर्स वानर माऱ्यांचो एक पंगड हेदीच्या मळार येता. थंय ते झाडांच्या ताळयांचोच ल्हान ल्हान खोपी बांदून 1.5-2 म्हयने राबितो करून रावतात. सकाळच्या मायत्याक हे वानर मारे रानांत वानरांचे शिकारेक वतात. शिकारेक गेल्ले कडेन 1-2 वानर मेळ्ळे जाल्यार तांची पेंगटां निखळावन भाजून खातात. आयजूय तांचो हो पंगड वानर मारपाक भायर सरिल्लो. वानरांचो सोद घेता घेता ते उब्या तेंमार पाविल्ले. ह्या तेंमार तांकां वानरांचो कळप दिश्टी पडलो. तांचो तो वास येताच ते वानर हुप्प हुप्प करून ह्या झाडा वयल्यान त्या झाडार उडक्यो मारीत पळपाक लागले. ह्या कळपाक आडावन धरपाचे तांच्यांनी खूब प्रयत्न केले, पूण ते माराक कशेच रावनात जाले. झाडां दाट आशिल्ल्यान ते जळीमळी पळपाक लागले. ह्या वेळार दानमाऱ्याचो पंगड फुटलो. आतां एकटो एकटो बाण घेवन तांचे फाटल्यान धांवपाक लागलो. ते एकमेकांक पसून बरेच पयस पावले. तांची चुकामूक जाली. हो वानर मारो ह्या रानान एकटो पडलो. हेरांक सोदूनय ताका परती जाप मेळ्ळी ना. त्या अटंग्या रानांत ह्या वानर माऱ्याक परतणेची वाट मेळ्ळी ना. वाट सोदता सोदता कोणी तरी त्या रानांत हणटा तो आवाज ताच्या कानार पडलो. तो आवाज आयकून ताका सू जाली. तो त्या आवाजाचे दिकेन सकयल देंवपाक लागलो. ह्या लाकडां हाणप्यांक विचारल्यार आपल्याक वाट मेळूं येता अशेंच येवजून तो चंद्राचे म्हऱ्यान वचून उबो राविल्लो. आरे सकयल देंवता काय ना काय घाल गुळी. तिडकल्ल्या पांडल्यान तुपकाची मुकटी मळबा वटेन केली आनी चाप ओडलो. तुपकांतलो फार सुटना बराबर सगळें रान कणकणलें. सगळ्यांच्यो कानठळ्यो बसल्यो. सुकणीं पाखाटे फडफडावन मळबांत हुडलीं. तो वानर मारो आतां लाय कसो कापूंक लागलो. एके हातीन धनुश्य बाण सांबाळीत थरथरून तो सकयल देंवपाक लागलो. कांय खिणां भितर तो सरसरून करून सकयल देंवलो आनी मान सकयल घालून तामच्या म्हऱ्यान उबो रावलो. सगळ्यांनी ताचे भोंवतणी एकूच बोवाळ घातलो. सगळे मळोबूच आपले मुठीन आयले बरी तांकां खोस जाल्ली. कातीन काळो माथ्यार वजें वजें भर केस, आंगा पांगान भरलेलो भावळ्याक आनी गळ्याक तावीज, कमराक लुकचे कुडके वेणा वयल्यान त्या वानर मारेक पळोवन सगळे ताच्या देहाक अजापान पळोवंक लागले. कांय जण ताच्या धनुश्य बाणाक तोखेवपाक लागले.
यमुन्या गो. चंद्र्यान एकूच बोब मारली. लाकडां थंयच सोडून ते यमुनाचे दिकेन धांवपाक लागले. काय जाला गो चंद्र्या. चंद्र्यान मारिल्ली हुयेली कानार पडना फुडें यमुने शादूर जाले. खंय कितें घडलां तें यमुन्यांक कांयच कळेना. चंद्र्याचे फाटीं गांजील मुजबिलांक उगना यमुन्यान दुबाव उक्तायलो. चंद्रें भयभीत जावन आडवणा वयल्यान सकयल धांवत येता तें ताणें पळयलें. उशी धांवता कित्याक गो. काय जालां तें तरी सांग. चंद्रें सयर भयर जावन धांवत येता तें पळोवन यमुन्यान चंद्र्याक प्रस्न केलो. अर्दें आपटत धापटत यमुना म्हऱ्यांत पावलें. चंद्र्याक लागलेली धाप पळोवन यमुनें भियेलें. आगू जालां तरी काय. चंद्र्यान नदरेक नदर भिडयत कितें जालां तें जाणा जावन घेवपाक यमुन्यान चंद्र्याक प्रस्न केलो. थंय दादलो मनीस आसा. आसल्यार काय जालो. तिच्या आंगार धड कपडे पासून नात. काळो कुळकुळीत आसा. माथ्यार वजेभर केस. म्हाका तो वाकून बगतालो. धाप लागिल्ल्या चंद्र्यान एका दमान सगळें सांगून सोंपयलें. आंगार कपडे नात म्हण आयकतकच यमुन्याच्या काळजान कच्च जालें. चल चल या आमी घरा. लाकडां आमची फाल्यां व्हरूं येता. दोगांय थंय खिणभर लेगीत रावलीं नात. वाट फुट्टा ते वटेन तीं दोगां देंवपाक लागलीं. दोंगर देंवतना मदींच तांचो पांय घसरतालो. कापड एखाद्या शिराट्याक लागून पिंजतालें. पूण ताची तांकां पर्वा नाशिल्ली. गांवांतल्या देवळा कडेन एकदां जीव पावल्यार पुरो अशें तांकां जाल्लें. रान काडून दोंगरा सकयल्या काजींनी पावतकच तांच्या मनांतलो भंय इल्लो कमी जालो. मातशें सकयल देंवतकच गोंयनापा आपल्या काजीची बेणकट काडटा तो तांकां थायो पडलो. गोंयनापा दिश्टी पडटकच काळजान भरिल्ली धडधडणी इल्ली कमी जाली. आपो आपो हांगा मातसो यो. यमुन्यान गोंयनापाक पयसुल्ल्यान उलो मारलो. दोगांय आपले वाटेन धांवतूच येतात ती पळोवन तांचेंय काळीज कच्च जालें. अगो जालां तरी काय. तांची भियेल्ली मुखामळां पळोवन ताणें तांकां प्रस्न केलो. आपो दैल्या तेंमार ह्या चंद्र्याक एक काळो कुळकुळीत मनीस दिश्टी पडलो. आंगार कपडे बी कांय नात. चंद्र्याक बघून तो तिच्या आंगार येयलो खंय. चंद्र्यान तोंड उगडचे पयलींच यमुन्यान घडल्ले प्रसंगाची जाणविकाय करून दिली. वळल्या तेंमार आनी काळो कुळकुळीत मनीस तेवूय नागडो. चे. चंद्र्यान कोणाक बगला कोण जाणा. सातेरीच्यान तर. म्हज्या दोळ्यांनी बगलां मी. तिच्या माथ्यार भिस कशे केस आसात. गोंयनापाक पटोवन सांगपाक चंद्र्यान सातेरीचो सोपूत घेतलो. चलात म्हाका दाखयात. आमी येयनात. आमकां बाये भंय दिसता. तशें जाल्यार तुमी हांगाच रावात. मी तिका बगून येतात. हातांतलो कोयतो आडकेक लायत गोंयनान तेंमार वचपाची इत्सा उक्तायली. नक तूं एकटो वचूं नको. यमुनान गोंयनापाक आडायलो. जिवान आकांताचो आसा. चंद्र्यान त्या मनशाचो देह दोळ्या मुखार हाडून गोंयना मुखार उबो केलो. तशें जाल्यार एकटो वचूं बरोबर न्हय अशें चिंतून गोंयनान मुखार घातिल्लें पावल फाटीं काडलें. बरें येतात. आतां आमी सकयल या आनी गांवच्या कानार ही गजाल घालुया. गोंयनान वयर वचपाचो बेत बदल्लो. ती तिगांय नेट्टान पांय उखलीत गांवांत येयलीं. गोंयनान 4 चौगांक जमयले आनी घडिल्ली खबर सांगपाक सुरवात केली. उबे तेंमार एका खापऱ्यान चंद्र्याच्या आंगार हात घातलो खंय. तेच्या वांगडा यमुने आसली म्हूण बरें जालें. नाजाल्यार. चंद्र्याचेर हात घातलो. जमिल्ले लोक अजापले.
सगळ्यांच्यो नदरो चंद्र्याचेर थिरावल्यो. चंद्र्याचे केस विस्कटिल्ले, शिराट्याक लागून ताचे कपड्यांगूय हांगा थंय पिंजिल्ले. भंयान ताचें तोंड बावून आयिल्लें. म्हणटा म्हणसर सगळो गांव चंद्र्या भोंवतणी एकठावलो. चंद्र्याचो घोव सातूय येवन ते गर्देन भरसलो. आपले बायलेचेर परक्या दादल्यान हात घातला हें आयकून तो पिशांतूर जालो. चंद्र्याचो ताका दोळे फुट्टून राग आयलो. दांत ओंठ चाबत तो ते गर्देंतल्यान वाट काडीत मुखार आयलो. ताणें चंद्र्याच्या कांसुलार धून फुलयली. ते बरोबर चंद्र्यान एकूच किळांच मारली. तुका इतल्या दूर लाकडांक कोणें वचूंक सांगलेलें? रांदूल खंयचे कडले? चंद्र्यान दुखिल्ले वरी करून तो ताका गाळी घालपाक लागलो. गोयनान सातूक आडायलो. यमुने आनी हेर दोग तीग बायलो चंद्र्याक घेवन घरा गेली. चंद्र्याचो घोव सातू शिटशिटीत आंगलोटाचो. सोरो पियेतकच ताच्या तोंडाक कोणेक लागनात. हय, आतां करपाचें तरी काय तें सांगात मरे. सगळे उगी आसात तें पळोवन गोयनान प्रस्न केलो. पूण हो मनीस तरी कोण? ह्या रानांत पावलो तरी कसो? पांडल्यान आपल्या मनांतलो प्रस्न उबो केलो. पिसो बी आसतलो, गुरून आपलें मत मांडलें. पिसो बी कोण न्हू तो, असोच कोणूय चांडाळ आसतलो. चंद्र्याक रानांत एकटेच हेरून तेणी तेचेर हात घातला आसतलो. विडयेचो मारिल्लो दम नाकाचे पुडयेंतल्यान भायर सोडीत पांडल्यान आपलें मत उक्तायलें. हय रे, तशेंच आसतलें. नाजाल्यार हे रानांत आनी कोण आसतलो? गोयनान पांडल्याचें मत उखलून घाल्लेवरी पांडल्या कडेन विडी मागपाक लागलो. पुर्तुगेज काळ लाडये अशेंच बायलांक उखलून व्हरताले आनी बाटयताले. इतलो वेळ सगळ्यांचें म्हणणें मोन्यांनी आयकुपी जाणटेलो झिरपोदाद उलयलो. तशें जाल्यार हुकून तूं वचून बगुचें जाय. आयज चंद्र्याक बश्ट आयला, फाल्यां आनी कुणाचेर हात घालतलो. हेका आतां असो सोडूंक उपकारना. पांडल्यान त्या मनशा विशीं तिडक उक्तायली. पांडलो बाबू म्हणटा तें बरोबर. तेका आमी सोदून काडूंक जाय. नाजाल्यार गोरवां वांगडा तशेंच लाकडां पडयेक भोंवतल्या माय काम्याचो भंय उरतलो. विठ्ठलान हुस्को उक्तायलो. आतां गजाली कसल्यो करतात कर्माच्यो. दीस उब्या तेमा सकयल पडलो. तेचे सोदीक जाय जाल्यार बेगीन भायर सरात. बोमाडे जमिल्ल्याचेर तिडकलो. बोमड्यान आवाज वाडतकीच उब्या तेमार वचपाक सगळेच फुरफुरले. तरणाटे सगळ्या फुडें उट्टणां मारूंक लागले. हात झेलत काय वयतात? उब्या तेमाक भोंवडी काडात. रिकाम्या हातांनी वयता तें पळोवन गुरून तांकां सुचोवणी केली. तांकां ही सुचोवणी पटली. 7-8 घरांतल्यान तुपकां भायर सरलीं. 20-25 जाणांचो एक पंगड भोंवडी काडपाक भायर सरलो. जाणटे नेणटे तशेंच भुरग्या बाळांच्या मनांत आतां उत्सुकताय जागी जाली. चंद्र्याच्या आंगार हात घालपी मनीस आतां मेळटलो हें येवजून कांय लोक मनांतल्या मनांत सुखावले. उब्या तेमाच्या मुळसान पावतकच कोणें कोणें खंयच्या अर्दान वचचें तें थारलें. आवाज करिनासतना सगळ्यांनी उब्या तेमाक पयलीं घेराव घालप आनी कुकारे सोडले. उपरांत उबो तेम जागयत वयर वचप अशें सगळ्यांत सुचयलें. हातूंतल्यान चडश्या जाणांक भोंवडेचो अणभव आसलो. सावदां कशें उठप? सावदांक उठयतकच तांकां आडवप कशीं? धाडीर बसून फार कसो मारप हें तांकां ज्युस्त खबर आसलें. आख्ख्या दोंगराक सरभोंवतणी वेडो पडटकच सगळ्या जाणांनी बोवाळ घालीतूच
रान जागोवपाक सुरवात केली. दोंगराच्या मुळसांतल्यान ते इल्ले इल्ले वयर सरपाक लागले. तांच्या बोवाळान सगळें रानूच दणदणपाक लागलें. सुकणीं सावदां भुंजपाक लागलीं. तो मनीस आतां आपले तावडेक सांपडटलो हेंच येवजून सगळें भुल्लुसून गेल्ले. पूण अर्दो अदीक दोंगूर चडून जालो तरी त्या मनशाचो खंयच पत्तो नासलो. दोंगूर चडटा चडटा पाळण्याक राशीक मारिल्लीं लांकडां दिश्टी पडलीं. हांगाच चंद्र्याक तेणी घट धरला जावं जाय अशें येवजून पाळणो हातांतले आर्म सावरीत आडे कुशीक नदर भोंवडाक लागलो. पूण ताका थंय कोणूच दिसलो ना. तो अजून रावला ह्या रानांत, तो पळ्ळा आसतलो. हे गजालीक आतां कितलो वेळ जालो. पाळल्या वांगडा आशिल्ल्या विठ्ठलान आपलें मत उक्तायलें. इतल्यान येयात रे, धांवात, बेगीन येयात असो कोणाच्यो तरी आड्डी आनी मागीर कुकाऱ्यार कुकारे आयकुपाक येवंक लागले. तांची ती आरड आयकून वांगड्यांनी कुकारे सोडून सगळ्यांक जागयलें. खिणात सगळें रान दणदणलें. सगळे आवाजाचे दिकेन वाट काडीत धांवपाक लागले. एक एकटो सगळे काजऱ्याच्या मुळान एकठांय जाले. हो बगात खापरी वयर बसला. सगुणान काजऱ्याच्या झाडार बोट दाखयलें. सगळ्यांच्यो नदरो वयर गेल्यो. काळसार कातीचो एक मनीस त्या झाडाच्या खळगोतांत आंग आवळून बशिल्लो. दाव्या खांदाक धनुश्य जाल्यार ताच्या उजव्या हातांत बाण आशिल्लो. झाडा पोंदां जमिल्ल्या लोकांक पळोवन तो भंयान थरथरपाक लागलो. चोरयांनी नदरेन सकयल्या सगळ्यांक नियाळपाक लागलो. हो वानर मार मरे, ही खापऱ्या सकयल देव. बोमड्यान आपलो आवाज चडयलो. अरे, तेजे कडेन धनुश्य बाण आसा मरे, हुशेर तो वानर मारच. गोंयनान तेका बारीक नदरेन सांसपिल्लो आनी आपलें मत उक्तायलें. हूय रे हूय. सगळ्यांच्यो नदरो त्या वानरमाऱ्याक सांसपुपाक लागल्यो. हरशीं झाडांचे तेंगशेर आशिल्ल्या वानराक आपल्या अचूक तिरान सकयल देंवोवपी ह्या वानरमाऱ्याची गत एखाद्या वानरावरीच जाल्ली. रागान आनी तिरस्कारान पेटपी ताच्यो त्यो नदरो आपले वटेन बाणाचे गतीन येतात अशें ताका दिसपाक लागलें. ताच्या आंगार थरथरणी हात घट बांदात रे तेजी. बोबड्यान अर्द सोडिना फुडें कोणे तरी सरपाटी वेल ओडून काडली आनी ताचे हात फाटले वटेन करून घट्ट बांदले. पात्रांवा पात्रांवा, आमी कांय करूं ना पात्रांवा, वाट चुकून हे दोंगरार पावला पात्रांव. तो वानरमारो काकोटेक येवन ताका विनवपाक लागलो. पूण ताचें म्हणणें आयकुपाचे मनस्थितींत कोणूच नासलो. कांय करूं ना, लोकांच्या बायलांक घट धरूंक बरें कळटा. गोंयनान ताचेर एक सणसणीत फुलयलें आनी आपलो राग उक्तायलो. गोंयनान हात उखलतकच दोग तीग जाणांनी तांचेर सडासड 2-4 फुलयलीं. आरे, हांगा मारूं नाका, आमी तेका घेवन सकयल या. गुरून सगळ्यांक आडायलें. गुरूचें म्हणणें सगळ्यांक पटलें. वानर माम्या कूय कूय, बोकान गेली, मूय मूय असोच बोवाळ घालीत ते त्या वानरमाऱ्यागेर घेवन देवळा कडेन आयले. सादय नासतना सगळो गांव देवळा कडेन जमलो. आपली भोंवतणी जमिल्ली गर्दी पळोवन वानरमाऱ्याक शेळो घाम फुटलो. हे लोक आतां आपलें कितें करीत तें सांगूं नजो अशें येवजून ताच्या काळजांत भंयाची धडधडी भरली. ते गर्देचेर नदर भोंवडावपाची भंयाची धाडस ताका जालें ना. तो सकयल मान घालून मन्न्यांनी उबो रावलो. मदीं मदीं नदर वर्शी करून तो आपल्या आपणाकूच धीर दीत आपल्या धनुश्य बाणाचो थाव घेतालो. पूण ताचो तो धनुश्य बाण ताका खंयच दिसलो ना. कांय भुरगे गळकें करून त्या धनुश्य बाणा कडेन खेळटाले. गर्दी वाडली. लोक ताका धुकलपाक लागलो. ते वटेन ताची पावलां पडपाक लागलीं. ताका धुकलीत धुकलीत देवळा मुखावयले आमुल्ले तळा व्हेलो आनी आमुल्ले
बांदून घातलो. ते गर्देन चंद्रे आशिल्ले. ताणें त्या वानरमाऱ्याक सारको पळोवन घेतलो. लाकडां हणटना अकस्मात उबे राविल्लो तो काळो कुळकुळीत मनीस आनी आतां आपल्या मुखार आशिल्लो मनीस एकूच काय? ताच्या मनाक प्रश्न पडलो. रानांतलो तो मनीस विचित्रूयसो दिसतालो. ताका पळयतकच चंद्राच्या आंगापांगांत एक भयाचें ल्हार फुटिल्लें. पूण आतां धडधाकट आंगलोट तिकतिकीत कातीच्या त्या दादले मनशाक पळोवन चंद्राच्या मनांत दयेचें ल्हार फुटलें. यमुन्यानूय त्या वानरमाऱ्याक नदरेन सांसपिल्लो. इतल्यान ते गर्देंतल्यान वाट फोडीत पियोन तर्र जाल्लो चंद्राचो घोव मुखार आयलो. फाटीं फुडें पळयनासतना पांयांतलें जोतें काडून त्या वानरमाऱ्याक शेपलायत रावलो. कोण तरी मार घालता काय म्हण वाट पळोवपी कांय तरणाट्यांच्या हाताक खाज सुटली. बोमडो पाडलो गोंयन अशें एक एकलो ताका मारून कुशीन सरपाक लागले. ताणें न्हू न्हय सूं केलें ना. तो मोन्यांनी मार सोशीत रावलो. आयिल्लो गेल्ले ते वानरमाऱ्याक मारतात तें पळोवन चंद्राक थरथणी भरली. तांचें काळीज धडधडूंक लागलें. थंय कितें चल्लां तें तांच्यान पळोवंक नजो जालें. ताणें मान सकयल घाली. ते भिरांतेतूच ते केन्ना घरा पावले ताकाच कळ्ळें ना. अरे, ताका मेल्ल्या मड्याक असो मारतात काय? मरात जाल्यार गांवचेर अपसरण येतली. झिरप्या दादान मुखार सरून सगळ्यांक समजायलें. त्या वानरमाऱ्यान मान आडवी उडयली. ताच्या त्या काळश्या पोल्याक आतां तामशी सया मारताली. ओंठ फुटून तातूंतल्यान रगत व्हांवतालें. इतलो वेळ मजा पळोवपी कांय लोकांक तांची आतां काकूट येवपाक लागली. कोणें तरी तांच्या तोंडार उदक मारलें. उदक दोळ्यार बसना फुडें तो बिटी बिटी करून पळोवपाक लागलो. कळसुलेंतलें उरिल्लें उदक झिरप्या दादान ताच्या माथ्या वयल्यान ओतलें. आंगार उदक पडना फुडें ताका मातशें बरें दिसलें. चलात आपापल्या घरा. झिरप्या दादान उमिल्ल्याचेर धेंकणो घातलो. पूण ताच्या धेंकण्याक कोणेंच दाद दिली ना. लोक 2 पावलां फाटीं सरले आनी आसले तशेंच एकठांवले. सोडयतात तेका आनी चोंद्र्याची चूक मागूंक लायात. वचूनी बाबड्याक घरा. झिरप्या दादान गुरू कडेन पळयत सगळ्यांक सांगलें. चंद्रेक अशें फुडें हाडात. वानरमाऱ्याक चूक मागुनी तिची. गुरूची नदर चंद्राक सोदपाक लागली. आतां हांगा हांसले, खंय गेले ते? यमुनेन ते गर्देन चंद्राक सोदपाक लागले. घरा गेलीशें दिसता, कोणी तरी गर्देंतल्यान उलयलो. एकटो कोणी वचात आनी आपूण हाडात तिका. झिरप्या दादान अशें सांगना फुडें एकटो भुरगो धांवतूच चंद्रागेर गेलो आनी कांय वेळान धांवन परतो आयलो. दादा, चंद्रे मावशी घरा कडेन ना रे. अर्दे वाटेर आसतनाच त्या भुरग्यान चंद्रेक घरा कडेन ना म्हण सांगलें. तशें जाल्यार आतां काय करूचा? गुरून झिरप्या दादाक प्रस्न केलो. आसुनी तिका उसूच, फाल्यां तिचो वास काडीत हेन वानरमारे येत पावतलीच. बोबड्यान आपलें मत उक्तायलें. उसू रातभर हांगा उरल्यार थंडेन कुडकुडटलो आनी भुकेन मरचो ना तो? ते वानरमाऱ्याची काकूट करीत गुरून सगळ्यांक प्रस्न केलो. थंडी बिंडी कांय लागनात ह्या वानरमाऱ्याक. भायर अशींच न्हिदतात ती आनी भुकेक मरूंक हाड शिकां खातात. वानर मेळू जाल्यार चाबडायतात, ना जाल्यार पोटार हात घेवन उपाशी न्हिदतात. चलात रे घरा या. आसुनी तिका हांगाच. गोरवांक आंबोडची तशी सगळ्या लोकांक आंबडेर बोबडो गांवा वटेन वचपाक लागलो. झिरप्या दादा आनी गुरू ह्या वेळार कांयच उलयले ना. तांकांय बोबड्यांचें आनी पाडलांचें म्हणणें पटलें. काळोख दाटून येतालो. उदेंते वटेन चंद्रकोर आतांच वयर सरताली. त्या वानरमाऱ्याक थंयच सोडून सगळ्यांनी आपआपल्या घरची वाट धरिल्ली. मध्यान जाल्ली. भायर दाट धुकें पडिल्लें. झाडां वयल्यान दवाचे थेंबे टप टप करून सकयल पडटाले.
सगळो गांव थंडीन कुडकुडटालो. थंडी हातापांयांक एकसारकीच बोचताली. ताका लागून जण एकलो पांय पोटा कडेन आवळून न्हिदिल्लो. चंद्राच्या दोळ्यांत आजून न्हीद दाटून येनासली. ते परत परत कूस पारताले. ताच्या दोळ्या मुखार त्या वानरमाऱ्याची काळशी मूर्त परत परत उबी रावताली. तो वानरमारो दोळ्या मुखार उबो रावतकच तें येवजितालें. म्हाका लागून त्या वानरमाऱ्याक बेश्टोच मार खावचो पडलो. तेणी गुन्यांव कसलो केल्लो. खऱ्यांनीच तेणी म्हाका घट्ट धरलेलें. यमुन्यान आनी गोयप्पान एकाचे 4 करून गांवच्या लोकांक खुबळायले. म्हाका ह्या दोगांयनी उलोवंकूच दिवना. आनी मी बी अशें पिशे कशे. ती सांगता ती इतले फट्ट अशें सांगून म्हज्यान कित्याक जालें ना. हय, चुकलेंच ती, म्हजीच चूक ती. पूण कोण जाणा इतले जायत म्हणून. देवळा कडेन सगळे ताका मारतात आनी मी तोंड उक्तें घालून ताका मारता तें बघतात. खरें काय खोटें काय तें बी केन्नाच गांवांक सांगूंक जाय आशिल्लें. चंद्र्यान आपल्याकूच दुशण दिलें. ताका आपलेच दोळे फुटून राग आयलो. आपणे मोठो अपराध केला ही भावना ताच्या काळजांत दिपक्यान दिक्यान दाटपाक लागली. ताचे दोळे दुखांनी भरून आयले. ताचें मन अस्वस्थ जालें. ते भितरले भितर घुस्मटपाक लागले. चंद्राचो घोव कांबळ पांघरून भायर पडवेर न्हिदिल्लो. आयज तो बरोच पिवन आयिल्ल्यान ताका चलपाक तारण पण नासलें. वानर मामा तुका बाटयला आतां चलूंक लाग तिच्या फाटल्यान. घरान येवचे येवन चंद्राक ताणें गाळींनी सोंपयल्लें. आपलो घोव आपल्याचेर नाका जाल्ले आरोप करता हें पळोवन ताच्या आंगांत आशिल्ली नाशिल्ली शक्तूच गळून पडिल्ली. पूण दुसऱ्या खिणाक पांयांची तिडक मस्तकाक पावताली. हाडकुट्या घोवाक थंयच्या थंय चेचावचो अशें ताका घटकेक दिसतालें. ती सच्चीच बडबड जाल्ल्यान चंद्रे दांत ओंठ चाबून वग्गी रावलें. वानरमाऱ्याची काळी पाशाण मुर्ती चंद्राच्या दोळ्या मुखार परत एकदां उबी रावली. इतल्यान वाऱ्याचें एक थंड झोत घरान भितर सरलें. तशें चंद्राचें आंग शिरशिल्लें. चंद्र उठून हांतरुणार बसलें. थंडी बरीच पडल्या. वानरमारो आमुल्लेपणाक कुडकुडटा आसतलो. ताणें वगत केलो ना. चादर आंगार रेवाडीक तें दार उगडून पडवीर आयलें. ताचो घोव कामलेपणां इल्लीशी गुटली करून न्हिदिल्लो. ताणें घोवाचेर एक अळंग नदर भोंवडायली. पडवेची सोपणां देंवन ते आंगणांत आयले आनी माटवापणां कांय वेळ उबे रावले. चंद्रकोर उब्या तेंमार वयली पाविल्ली. हय न्हंयच्या चान्न्यांत दोंगराच्या पालसाणीन दाटिल्लें धुकें स्पश्ट दिसतालें. चंद्रे आंगणा भायर आयलें आनी नेट्टान पावलां उखलीत देवळा वटेन चलपाक लागलें. व्हाळ काडून देवळा कडेन पावतकच ताच्या पावलांची गती मंद जाली. आमुल्ले कडेन पावतकच कांय खीण ते वानरमाऱ्याक पळयत उबे रावले. कोणाच्या तरी पावलांचो आवाज आयकून तो वानरमारो भियेल्लेवरी जालो. दोगांनी एकमेकाचो थाव घेतलो. चान्न्याच्यात कोण तरी अस्तुरी उबी आसा हें पळोवन तोवूय अजापलो. आपल्या दोळ्यांचेर ताका विस्वासूच बसना जालो. चंद्रे ल्हवपीक पावलांनी आमुल्लेपणां गेलें. दोरयेन घट्ट बांदिल्लो ताचो हात ताणें कश्टान सोडयलो. आपल्या आंगा वयली चादर ताच्या खांदार घालपाक तें ताका तेंकून आयलें. चादर ताच्या खांदार घालता ताचें शीर शिरपाक लागलें. ह्या वेळार थंड वाऱ्याचें झोत ताच्या आंगाक आफडून गेलें. त्या थंड झोता बराबर चंद्राचें आंग शिरशिरलें. ताका कुडकुडो खावन आयलो. आतां ताचें सगळें आंग पांगूस थरथरपाक लागलें. आपल्या आपणाकूच सांबाळीत ताणें त्या वानरमाऱ्याचीं बुचां घट्ट धरलीं आनी मागीर नकळत तें ताच्या गोपान विसावलें. चंद्र्यान ताका आपल्या हड्ड्या कडेन आवळून घट्ट धरलें. दोगांच्या काळजाचे ठोके इल्ले इल्ले वाडत गेले. आतां तांच्याय मनगटाचो विळखो चंद्राच्या भोंवतणी
अर्नपाक लागलो. ती एकमेकाक चिक्क दिसली. दोगांकय आंगापांगान आतां उबेची केणां झडपाक लागली. एकमेकाक विसरून ती कांय खीण तशींच उबी रावली. दोनूय वाड्या वयलीं सुणीं सुरान भोंकतालीं. सुण्यांचो भोंकपाचो आवाज कानार सादतकच चंद्रे कानार भानार आयलें. ताका आतां आपलीच लज दिसपाक लागली. आपल्या आपणाकच ताच्या वळख्यांतल्यान सोडून घेत तें पयस जालें. चल वच तूं हांगसरलो. हांगो उरलो जाल्यार फाल्यां तुका दवरचें ना तें. चल वच तूं. अशें म्हणत चंद्रे आमुल्ले पोंदचे भायर सरलें. सान्यांत उबें आशिल्लें चंद्रे ताका आतां सपन सुंदरे भशेन दिसपाक लागलें. तो चंद्राच्या म्हऱ्यान येवपाक लागलो. वानर मारू आपले कडेन येता तें पळोवन चंद्रे 4 पावलां फाटीं सरलें. ही अस्तुरी आपले पासून पयस वता ती पळोवन तो थंयच उबो रावलो. वानर माऱ्यान चंद्र्याक वयल्यान अळंग नदर भोंवडायली आनी ताणें आपले हात मुखार केले. ना, आतां वच तूं. चल आतां, वगत करूं नाका. चंद्रे ताका विनवपाक लागलो. तो कांयच उलयलो ना. खूट कसो थंयच उबो रावन ताणें चंद्र्याक आपल्या दोळ्यांत भरून घेतलें. खाना वयली चादर ताणें आंगाक घुस्पटायली आनी तो तसोच फाटीं परतलो. तो सर्दावटेन चलपाक लागलो. वता वता ताणें 2-3 फावट चंद्र्याक वळून वळून पळयलें. चंद्रेन दोळ्यांनी मलपी हालयनासतना ताका पळयत रावलें. तो बरोच मुखार पावलो आनी हय न्हयशा काळखान विरगळून गेलो. चंद्रकोर उब्या तेमा सकयल देंविल्ली. सगळो गांव काळसो निळसो जाल्लो. वानर मामा नदरे आड जातकच चंद्र्याक सू जालें. पूण वानर माऱ्याक सोडून कोणें घातलो ह्या प्रस्नाचेर फाल्यां गांव कितें घडटलें हें येवजीत चंद्रे भितकुऱ्या पावलांनी घरची वाट चलपाक लागलें.